शुभ वर्तमान. फुटबॉल वा व्हॉलीबॉल असले खेळ आमी पळयल्यात. कोणा लागीं बॉल आसा ताची जबाबदारी चड. ताणें तो बॉल आनी एकल्याच्या आंगणांत वा कोर्टांत शाणेपणी घालचो गरजेचो. कोणाच्या कोर्टांत बॉल आसा आनी कोण तो सारकें आटापूंक शकना तो सोलवलोच म्हूण अर्थ. आज जेजू आनी प्रधान याजक आनी जुदेवांच्या मालगड्या मदें सावालांचो खेळ चल्लो अशें दिसता. जेजून सावालाचो बॉल तांच्या कोर्टांत सोडलो आनी ते चलवले. तें आसूं पूण तांचें सावाल कसलें? सावाल अधिकाराचें, जेजूच्या अधिकाराचें. ते जेजू कशें सवाल करतात? खंयच्या अधिकारान हें सगळें तूं करताय? मातेवाचे सुवार्तेंत जेजून केल्लें हें सगळें म्हळ्यार जेरुजलेमाक जेजूचो संभ्रमीक प्रवेश, थंयसर देवाळाचें शुद्ध करप, पिडेस्तांक गूण करप आनी ताची तीक्ष्ण शिकोवण. हें सगळें पळयल्लें आनी आयकल्लें प्रधान याजक आनी मलगडे खंयच्या अधिकारान जेजू हें सगळें करता म्हणून अधिकाराच्या सावालाचो वादविवाद रचतात. सावाल विचारिल्ल्यांनी एकामेका उलोवच्यांत जापी प्रगट जाली. तांकां जाप कळीत आसली तरी कळीत नासलेले बरी ते करतात. आमी नेणांव म्हणटात. चडावत पावटी सुवार्तेंत लोकांचे मुखेली जेजूक विरोध म्हूण दिसतात, पूण तांच्या सवालांनी, आडसवालांनी आनी चिंतनांनी नाका नाका म्हळ्यार जेजूक विरोध करच्यागी चड जेजूचें महत्व, वर्तेपण, देवपण आनी तसो अधिकार जब्बर तरान प्रगट करतात. जेजूचो अधिकार कोणातावन मनशाकी चड करन स्नानीक जुवांक आनी जेजूक पाती येवंक पाटी केल्ल्या जुदेव मुखेल्यांचें दोडतें नडतें वा दगलबाजीपण जेजूच्या अधिकारा बरीत उलोवण्यान आनी अधिकारा संबंदी वादविवादान भायर घालें. जेजूचेर अविश्वासीपण एकल्याचें दगलबाजीपण व्यक्त करता. जेजूची महत् कार्यां दैवीक अधिकाराची म्हूण वळखप एकल्याचो भावार्थ प्रगटता. शुभ वर्तमान.